जेजूच्या रूपांतराच्या घडीत लूक सुवार्ते घरान मागण्यांत रेवडायला, मैमेन सजयला आणि कुपांत पांगुरला. मागण्याक आणि दैविक उगडापणाक संबंध आसा म्हणले परी जेजू आणि ताचे तेग शिस मागणे करूंक दोंगरार वेतात आणि थंयसर दैविक उगडापणांत वांटेली जातात. आणि आबळे म्हणल्या उतरान वा ग्रेक भाशेन इदू म्हणलें उतर मागण्या वेळी शिसांनी दोंगरार जाल्ल्यो गजाली देखल्ल्याक पळयल्ल्याक सुचयतात. उपरांत निदेन पिकल्ल्या शिसांनी जागे जावन जेजूचो वैभव आणि ताच्या सांगात उबे असल्या दोगांक तांणी देखलेल्या विशीं सुवार्ता सांगता. सुवार्तेच्या शेवटाक सुवार्तेकार तांणी देखलेल्या संगती विशान तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना म्हणटा. हांगा देखच्याक महत्व आसा. शिसांनी जायत्यो गजाली देखल्यो, जेजूचो वैभव आनी महिमा देखली. जें कितें तांणी देखलें ताका मोडांतलो वा कुपांतलो एक ताळोय मेळ्ळो. जेजूचो वैभव आनी महिमा केवळ देखल्यार पावना, तें समजून घेवच्याक कुपांत हांव आयलोलो, हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलोलो, ताका आयका म्हणलो ताळोय गरज आसा. तो ताळो उगडापण संपूर्ण करता. जेजूच्या निर्गमना वरवीं म्हणजे मुखल्या ताच्या कष्टा मरणा जीवनपणांत दैविक मांडावळ कशी सर्वांचे बाचावे कारण जातली तो मिस्तेर समजूच्याक ताच्या रूपांतरान शिसांनी देखल्लें आनी आयकल्लें उपकारतलें.